ಆರಾಧನೆ 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 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ समय kami aradan kaya am susumi am susudwanda am chigadir kursar chidillo ya sonsari moni sauna illo am chigadir aple balidan bedillo ani ataya pavitra sakramentan am chigadir dar sala पुण्यारूपाकाल कुडीन रक्तान देवपनान संपूर्ण तरांतो सरसा यसुमयाक आम्ही मेळोवंक आयल्या वास यसुमयान समकांगसर हाडल्यान ह्या पवित्र तळा ताचे समोर आज थोडो वेळ आमी करसो ताचे सवय हो वेळ करसिल्लो तसो समी आमकां आशिर्वादीत करचो आमकां पळोवंचो आमचो उडास काडचो असा सोडास आमी काडया ताका आराधन करया मान करया आराधन कृष्ण आराधने 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ Weissemean seglamoran kalzan tukaradan manami karta तुम सो सुमी मनोना सोळको आम्ही तुझी भुरगी तुझी परसा तुवें विसरली तुवें सोडयली तुवें सुसमी आमकां रचलाय पसलाय सांबाळलाय तुमचो आमचे सवय आसायची येताय वस्ती करता आम्ही तुझे ते आसा आमची येता भोंवता आसुका मान करची आमी आज तुझे समोर आसचे आमी तुवें सामकां हाडलाय तुझे दर्शन आयिल्ल्या कोणाक तुवें खाली हातांनी पाटी धाडूनाय ही तुजी बसावणी जो आमचो अंजला वस्वरीस 30 आनी 7 वोळ तूं म्हणटाय बापान म्हजे आदीन केल्ले सकड म्हजे जरशें आयिल्ल्या हांव कोणाकच केदींच पयस करना तूं आमकां पयस करिनाय तूं आमकां लागीं करताय तूं आमकां तुज्या झरपणांत सुमया तुज्या कृपेन तुजे लागीं तुजी वळख आमकां दिताय आसुका सुमी म्हणून वळखून आमी आराधन करता मान करता पळय तूं आमचो सुमी सर्वंदार तुका मान आराधन फावो आराधन तुका सुमया ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ
हालेलुया 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 आराधन माने महिमा सर्वपदवेदना देवाच्या देवरांच्या आमच्या सगळ्या सर्वांना आमचं मोग करशा आमची दया करशा आमचे सगळे सदा कळाशा पवित्र सगळ्यांना आमचे गणराज राज आमकां पळोवनशा आमचो उडास आमकां मेळोवंक आयिल्ल्यास सगळ्यांक आराधन माने महिमा आसा हालेलुया 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 उन्नत देवनिगे आराधने महिमे आराधने उन्नत देवनिगे महिमे आराधने चुरी हाथ बारे में आराधने 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 येशुवे निमगे आराधने सगळ्या मनात कळसा आराधने आराधने येशुवे आराधने आमची मनात कळसा आराधने जेजू कमी मेळोवंक आयल्या जेजू कमी आराधन करता जेजूस आमकां मेळोवंक आयला ताका आराधन आमी करतना ताची वडवीक बिलकुल सडना कित्याक तो देव तो सुमी तो सोडवंदार ताचे थंय कसलीच बदलाव ना पूण ताचें आराधन करचें आमकां तो बदलिता आमकां तो मेळोवंक येता आमचे थंय ताची कृपा दवरता आनी आमी बरीं जावंक आमची मनां काळजां आमचें जिवीत बरें जावंक आमी ताचे बरीं जावंक तो आमकां कृपा दिता एकडी भर दोळे धांपून ताका आराधन करया सगळ्या मनान काळजान ताका आराधन करया जेजूक आमी सांगया आमच्या मनान काळजान जेजू हांव तुका आराधन करता तूं म्हजो सोमी म्हणून हांव वळखता हांव मानून घेता तूं मात्र म्हाका संपूर्ण तरान जाणा आसाय तूं मात्र म्हाका वळखताय ह्या संवसारान कोणूच ना तुजे बरी म्हजो मोग करची तुजे बरी म्हजी वळख आसची कोणूच ना तूं एकलो मात्र सोम्या तूं म्हाका पुरो You are enough for me. जेजू तुजे बरी हांवें मोग करूंक म्हाका शिकय तुजो मोग कितें म्हणून हांवें आज वळखूंक जाणा जावं जेजू म्हाका कृपा दी पळय जेजू जो हांव सोनेला वस्वर 15-13 वळ म्हणटा आपल्या इश्टा पासो तूं जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आपल्या इश्टा बसो जीव दिवचे प्रास वैसम्यान आमचे खातीर जीव दिला रोमाकारांचे 15 5-8 वळ देवाचें उतर म्हणटा आमी पातकी आसल्या तेन्नाच क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी आमकां ताचे वरवीं देवान आमचो कितलो मोग करता म्हणून ताणें आमकां कळीत केलें दाखोवन दिलें आसम्यान आमचो मोग केला अजून तो कर्ण आसा ताच्या मोगाक आमी आज अर्गां दिवया तसो मोग आमी नियाळया
आराधना आम्ही करत असतना मागणे करतना ఎంత आमी नियाळटा न्हय आमचे विशयन बगार आमच्या देवा विशयन आमी देवा विशयन चिंतचें देवा विशयन नियाळचें देवान कितें केलां तें पातयेवचें आनी तेंच आमी परगडचें आनी उसारचें आनी अशें करता आसतना देव आमकां पळोवचो आमचे समय आसचो आमकां बरी करता आमकां कृपेन भरता जो हांव म्हज्या वचवरी 16वी वोळ देवाचे उतर म्हणटा ताचे परिपूर्णतेदान आमकां सांग कृपे वयर कृपा आसा वी हॅव ग्रेस अपॉन ग्रेस फ्रॉम हिज फुलनेस वी हॅव ऑल रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस कृपे वयर कृपा आमकां आसा तर आमी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी सगळीं उबी रावया आज सुमयाक आमी पळोवया ह्या आराधनांत त्या सुमया विशीं आमी नियाळूंक वता आज जुलय म्हयन्यांत आमी आसा जुलय म्हयनो जेजूच्या पवित्र रगताक भेटोवन दिल्लो जेजूचें रगत आज आमकां संपूर्ण करता जेजूचें रगत मात्र आमकां संपूर्ण करूंक शकता ताचें बलिदान ताचें कश्ट मरण जिवनपण आमी म्हणटा पास्का सो गूड द पास्कल मिस्ट्री केदळा आमी हें समजल्या हो गूट आनी हो गूट आमी पाती येता म्हणजे जेजूक पाती येता जेजू थंय आमकां कृपे वयर करपा आसा ताणें आमकां सोडून दिल्या देवान जेजू थंय तेंच आमी उसारता परगडता पाती येता सुमी आमचें थंय तशें करता एगडी बोर काळजाचेर हात दवरा सुमयान आमकां हांगासर हाडल्यान ह्या पूण थळार आयच्या दिसा जुलय म्हयन्यांत आमकां मेळ्ळो एक अवकासो थोडो वेळ ताचे सुमय करसूंचो थोडो वेळ सुमया विशयंत आमी चिंतचें ताका आराधन करचें स्तुती करची आनी ताची कृपा आमी पातयेवन बावडटान जोडून घेवची काळजाचेर हात दवरा आज मसर ह्या घडये पर्यंत जेजून तुजें थंय कितें केलां उडासा काड हाव जीजस हॅज लव्ड यू जेजून तुजो कसो मोग केला जेजून तुजी कशी दया केल्या जेजून तुका कसली कृपा दिल्या आनी जेजून ताच्या बलिदाना मुखार कितें सोडून दिल्लें तुका लाभलां कित्याक तूं पाती येलाय तूं पाती येवन त्या बावडटान मुखार वचून आसाय त्या बावडटान तूं येताय सत मानताय तर आज जेजूक ताणें केल्ल्या एक उपकारान आनी प्रत्येक तरान तो कितें जावन आसा हू गॉड इज जेजू कितें जावन आसा म्हूण वळखोन ताची स्तुती करया ताची बरी कोणूच सुदैव ना आमी गीत गावंक वता ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯೇಸು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ म्हणून सुम्याची स्तुती करचे पयलें दोनी हात आमचे वयर उबाऱ्या सुम्या कशीन उबाऱ्या इतलें वयर सदां तितलें उबारा सगळ्या मनान काळजान हात मात ती मौन काळीस उबारा लोक जेजू कुस्स पळया जेजू विशयन चिंता नियाळा कितें ताणें केलां तें सगळें मती घाडा आनी आज ताणें कितें केलां ताचे खातीर आज सकाळ आमी कितले अर्गां दिल्यार उणींच पूण हो मेळिल्लो अवकाश आमकां आमी दोनी हात बांद निरंतर ताची स्तुती करया उपरांत गीत गावया हालेलुया 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 सुमयात अर्गां दिता तुजी स्तुती करता कित्याक तूं बरो देवाचो देव तूं रायचो राय आमचे खातीर सगळें तुवें केलां तुजो मोग व्हरतो तुजी दया व्हरती तुज्या बलिदाना आमकां रक्त आमकां तुवें आमकां सोडयल्याय आमची बातकां तुवें काडल्याय पिडाशिडा काडल्याय सैतनाक तुवें बंदी केलाय थोड्या आत्म्यांक तुवें नाश केलाय आज तूं आमचे थंय सुम्या विश्वासी जालाय आयच्या दिसा जें कितें तूं करताय तुज्या मोगाक तुजे काकुळटीक सुम्या आमी अर्गां दिता सगळ्या मनान काळजान आमची मनां काळजान दुस पळय उगड ती सुम्या तुका चड आनी चड आमी वळखो तुजी सुम्या वळख तुज्या संबंधान आमी आसोंक तुजेर पातयोंक आमकां फावो कर हालेलुया 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 थोडी बिडोवन ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. बिडो सुम्या शिदय केल्या आमकां बक्षिलां त्याच्या बलिदानान आमची पातकां काडल्या, पिडा शिडा काडल्या. ते सुम्या निरंतर गांधव्या स्तुती करूया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಸನದ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. बरी समय तुझे बरी कोणून सुना आमकां वळखोनसो, आमकां समजोसो, आमचो मोग करचो, आमकां आमी आसा तशी आमकां स्विकार करचो. तूं सुमया तुज्या मोगान तुज्या काकुळदिगास अर्गां दिता, तुजी स्तुती करता. तुझा की बरो बरो देव म्हणून, देवांचो देव रायचो राय म्हणून आमी वळखता आनी तुका आमी महिमा दिता. सुमया आमी प्रेज यू. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. दोन्ही हात बऱ्या समया कळी पडया निरंतरी शेगितेन केला मातने आसो करता. आमकां समजून सो देव, आमकां वळखून सो, आमकां वयर उखलसो. आमच्या परिस्थिती जावन, कश्टां जावन, संकश्ट जावन, पातकां जावन, पिडे शिडे जावन आमकां सुडका दिवन आमकां ताचे थंय एकवट आमचो देव. इज अ गॉड हू रिस्टोर्स. दसम्यात निरंतर गंगव्या बावाडतान मोगान सगळ्या मनान काळजान आमी स्तुती करूया. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಜಯವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ.
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೈವ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్ಯ, యేಸయ్ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ. Hallelujah, hallelujah, we praise you, Lord, wonderful God, great are you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Isaiah, Isaiah, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ Jésus tăi ameaçam. Jésus caradan când sutica nasa ce vicentro ni alcă. Ta ce vicente samici tu nasa. Tom ce vicenta. Tom campoleta. Tom ce cale samana pole un sodei vam so bavat pole un sodei. Cale se jara dora dora damba. आज Jésus tu का कितने करता. आज Jésus कशन तुका आशीर्वादित करता. आज Jésus कशन तुका मिळता आवडता. Jésuचे उतर आम्ही ऐकूया. त्या देवाचे उतर उभे राहिलं बरीच डोळे दांपून Jésus आमकां कितें सांगता. जो सोनीला वस्वर एकनीस आम्ही वाचता एकनीस वस्वरता 30 आणि 1 वोळता. John chapter 19:31 and following. तो पास्क परबेसो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आणि दबाचीक परबेसो दीस. साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्या तांचे पाय मोडूंक आनी तांची
मोडी त्याच दिसा कान व्हरूंक सुदैवानी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सुवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मौन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदाय. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमनशा. ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. महिमान Jesu. महिमा Jesu. स्तुती Jesu. स्तुती Jesu. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. Hallelujah. 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 तळी बिटवून जेसू करगान या चरा बावडता सगळ्या मना भावना इतलो लोक आमी आज जेजूक संतोश सदा आमकां पळोवन आमकांय खुशी जेजू सवय आसूं. बशें आमच्या जाग्यांनी थोडो वेळ हांव ह्या उतरांचेर इल्लोसो नियाळ दितां. ह्या उतरांचेर म्हळ्यार आज मोगाळ भावा आनी भयणी आमी जुलाय म्हयन्यांत आसा. जुलाय म्हयनो एक विशेश म्हयनो कित्याक म्हळ्यार जून म्हयनो आमकां मेळिल्लो. त्या जून म्हयन्यांत आमी नियाळ केलें खंयच्या विशयांत जेजूच्या पवित्र काळजा विशयान. ताचें काळीज कितलें कनवळ्ळें, कितलें मोवाळ्ळें, कितलें सुरसुरें ताका भोगलें आनी तो ताचें काळीज इतलें मोवाळ आनी इतलें बरें काळीज खंय जेजूचें. आनी ताचो इश्ट लाजर मरण पावतना एक ल्हानशें उतर सांजुआं बरयता जेजू रडलो. तुजे बरी म्हजे बरी मनीस जाल्लो जेजू तो सुपर ह्युमन म्हणून ताणें चिंतुना. आपूण मनीस आपलें देव सैम खाली करून मनशां बरी जियेल्लो जेजू आमकां बरी देख दिल्लो जेजू आसूं आनी हांवें कशें जियेवियत म्हणून. तसलें एक मोवाळ काळीज आमकां कुलोसकारांच्या पत्रांत वचून 2:12 ओळ सांगता. आमी वेंचून काडिल्ली परजा पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कनवळायचें दयाळायचें दिनपणाचें मोवाळायचें सोंसणिकायचें 5 संगती सांगल्यात. कनवळायचें दयाळायचें मोवाळायचें सोंसणिकायचें दिनपणाचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा जाल्यार ही बक्षिया तुमी दितात तें बक्षणें सुमयान दिल्ल्या बक्षण्यां बरी जावं. आज सुमयान आमची कितली दया केल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सुमी आमचो मोग करता त्या मोगान तो बक्षिता आनी आमची तुजी म्हजी दया केल्या देखून आमी आसा. नाजाल्यार आज आमी जिवंत आसूंक साथ दिना. पूण सुमी आमकां जिवन दवरलां जाल्यार तो तसो मोग ताची दया देखून आदल्या म्हयन्यान ताच्या काळजा विशयान आमी नियाळ केलें. बरें काळीज आज हांवें वाचलें वाचप बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें करतना वावलें कालें वावलें रगत आनी ताचो अर्थ घालें रगत आनी उदक म्हळ्यार घालें. 2 विशय थंयसर आनी तें कडवळ उक्तें गेल्लें तें काल्याक उक्तें गेलां. त्या कडवळांत तुवें तुकास घालिजे. जेजूच्या कडवळांत आमी आसल्यार आमी आमकांच घालें जाल्यार आनी त्या कडवळांत आमकां जागो आसा तशें काळीज तें कडवळ आसो जागो आसा आमी दवरल्यार आमी सुरक्षीत. जेजू ताच्या कडवळांत आमकां सगळ्यांक जागो दिता आपयता. ताच्या विदलेल्या काळजांत तो आमकां आपयता आमी म्हणटा. पुनास विशय जुलाय म्हयन्याचो जेजूच्या रगताचो. तुमी जाणात की जेजूचें रगत कितें करता. आनी थंयसर वावलें रगत आनी उदक. रगत म्हळ्यार हांव मोटव्यान सांगता चड वेळ ना एक 5-10 मिनटां मात. आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू जेजूचें रगत आमकां संपून करता. संपून
कोणाक आज संपूर्ण जावंक जाय, संपूर्ण पातकां भोगसून ताची शिक्षा माफी जायचे पातकांची काले म्हणटा कुमसरान पातकां भोगसतात, कांय दुबाव ना. हर एक पाताक ल्हान व्हड सक्रामेंतान, पूण पातकांची शिक्षा वा तसो प्रभाव वचना. आनी तो काडूंक आनी तो वसा जाय आनी त्या पातकांत आमी सुडका जोडी जाय. नाजाल्यार पातकांच्यो सोयो आसात, आमी केल्लींच पातकां करता आनी पडटा आनी आमकां गुत्तुना कितें जाता म्हणून कुमसार जाता, तवळ तवळ जाता. पूण ताचेर जैत व्हरूंक त्या पातकाच्या सोयेंतान भायर येवंक एक जाय, मस्सू गरजेचें तें जावन आसा जेजूचें रगत. आनी देखून आमी मिसाक वा बऱ्यो करण्यो वा मागणे करता. जेजूच्या रगतान आमी संपूर्ण जावयेत, आज संपूर्ण तरान बरीं जावयेत, संपूर्ण तरान भलायकी जोडयेत. खंयचे समस्या आल्यारी इवन आमी सुकोवन वचोन खंय दुसऱ्या जाग्याक वचोन जेजूतान भायर वचून शिरकल्यारी, आमचे थंय खोट्या आत्म्याचो प्रभाव आल्यारी जेजूचें रगत कान घेवन कुमसार जाल्या नंतर जेजूक सोमी म्हूण वळखोन ते नेगार कर, तशें रगत कान घेवन हिलींग मागल्यार सुडका आमकां, आमची भलायकी सुडका आनी ताचे उपरांत रगत आनी उदक. रक्ताचो विशय आमकां गूण करचो, आमकां संपूर्ण करचो. उदक जाल्यार ओवलें रगत आनी उदक. उदक कालो गुर्तू कोणी सांगा पळया म्हाका. तुमी सांगल्यार खुशी जायत आज मुडी पियोन म्हाका. उदक जावन आसा गुर्तू पवित्र आत्म्याचो. रगत कान घेवन आमी बरीं जाल्यार संपूर्ण सुडका त्या उदका वा पवित्र आत्म्यान देव आमकां रिस्टोर्स. आमी होगडायलें सारकें ताचें स्वरूप फाटीं दिता. देवाचें काम आमकां एक करचें, आमकां उखलचें. टू रिस्टोर, देखून रेस्टोरेशन इज होली स्पिरीट. देखून रगत आमकां नितळ वा संपूर्ण सुडका दिता आनी उदक पवित्र आत्मो आमकां परत देवा थंय एक करता. आमी देवा थंय ह्या संवसारांत एक जावन जिवेत. तुमी चिंतूंक पुरो आमी एक जावचें मेल्या उपरांत मात न्ही आस. टुडे वेन यू बिलीव, आज तूं पातयेल्यार जेजूचेर, आज जेजू तुका सुडका दिता ताच्या रगतान आनी ताच्या उदकान पवित्र आत्म्यान तुका बरें करता, रिस्टोर्स. पूण आज उदका विशयन सांगूंक जायना, इल्लें रगता विशयन हांव सांगता. कोणीय आमी खंयच्याय पातकांत आसा, खंयच्याय परिस्थितींत आसा, पिडेंत आसा, वायटांत आसा, भियोवचें नाका. जेजूक पळया, पयलें एक सुटावें कुमसार जाया. कुमसार गरज, कुमसार नासतना कांय जायना. आमी मंदिरांत रतीर मंदिरांत काम करता, कितलोसो लोक आमकां मेळटा. पयलें आमी विचारचें, गो फॉर ए गूड कन्फेशन. पयलें कुमसार जा, कुमसारान तुजीं पातकां दी. जेजूक पातकां कितेंच न्हय. जेजू आमचीं पातकां पळयना. तुका पळयतना आज जेजू तुजे विशयन चिंता, तुका कशें आज बरें करचें, तुका कशें आज उखलचें, तुका कशें ह्या परिस्थितींतल्यान भायर हाडचें. ह्या खातीर जेजू आयलो, आमच्यान जायना. देखून आमकां देव आसा आमचो जेजू, ताचे बरी कोणी ना. आमी गायलें, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು कोणी आसा? जेजू बरी कोणी आनी एक देव आसा ना? तर तो बरो आमचे विशयन तो चिंता. पळया, ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ चिंतिसुवे देवा. देखून आमी मागण्या घेतना आमी आमचे विशयन चिंतिना. आज थोडीं जाणां मस्त जाणां मागतना तांचेच विशयन चिंतात. म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, आज म्हाका हें जाय जेजू, तें जाय, म्हाका कोको जाय, मेमे जाय, तें तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तें गरज न्ही. पयलें सदां देवाचें रास्ताची खुशी, ताची खुशी जावन आसा आमी बचाव जाय, ताका वळखचें, आमी ताका पळयचें. मागणें म्हळ्यार आमी देवाक पळोवचें.
तो आमकां पळयता आनी तो चिंता आमच्या विशयान आमकां बरें करूं, आमकां गूण करूं, आमकां परिस्थितींतलें वयर काडूं, आमकां रिस्टोर. देखून भिवूंची गरज ना, पूण पातयेया. पयलें मागण्या घेतल्याक हे गरज यू नीड टू बिलीव. जेजूच्या रक्ताचेर आमी पातयेवंक जाय. रोमाकारांचें पत्रावळ स्वर 3:25 वळ तुमी बायबल हाडला जाल्यार उक्ते करियेत, ना जाल्यार म्हाका आयका. 3 स्वर 25 वळ बरें करून बरयलां. ताच्या रक्ताचेर आमकां विश्वास ना जाल्यार जायना. वी नीड टू बिलीव. कालें बरयलां थंयसर 25 वळ, ताच्या रक्ताच्या वारवणे मरिफात ताचेर बावट दवरतल्यांच्या पातकांच्या पारीकपणाची वेदिकन देवान ताका सभे मुखार उबो केला. ताचेर बावट दवरतल्यांच्या पातकांच्या सकडांक ना. देखून जेजूच्या रक्ताचेर कालें करीचे आमी बावट दवरीचे. आमकां बावट आसा की ना? हात वयर करा कोणाक सक्कळ जेजूच्या रक्ताचेर बावट आसा. एक हात न्ही, दोनूय हात म्हज्या हातांत बायबला. टेल जीजस आय बिलीव. हांव पाती येता म्हणून सांग. सांग तुज्या काळजान, जेसू हांव तुजेर हांव तुजेर पाती येता. पातयेता. जेसू जेजू हांव तुज्या हांव तुज्या रक्ताचेर रक्ताचेर परिपूर्ण परिपूर्ण विश्वास दवरता. विश्वास दवरता. त्या रक्तान या रक्तान तूं म्हाका दुताय, तूं म्हाका तूं दुताय, म्हाका संपूर्ण करताय. तूं म्हाका संपूर्ण करताय. आज आज हांव मागता आसतना हांव मागता आसतना तुज्या नांवान, तुज्या नांवान तुज्या रक्तान तुज्या रक्तान तूं म्हाका तूं म्हाका संपूर्ण सुटका दिताय. सोडवून सुटका दिताय. पिडे शिडेतावन, पिडे शिडेतावन वायटातावन, वायटातावन हरियेका हरियेका बानपासातावन बनपसतावन म्हण हांव पाती येता. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ओके, आज सकयल करा. आतां पाती येयल्यार कालें पाती येता आमी संपूर्ण जाता. हेब्रेवांचें पत्रावळ स्वर 10:14 वळ. एकाच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें सासणाच्या संपूर्ण एक पावयल्यान ब्लड ऑफ जीजस परफेक्ट. जेजून म्हणलें तुमी बरीं जाया जसो सर्गीचो बाप बरो. इंग्लिशान बरयलां, बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. संपूर्ण आमच्यान जावंक जायना. कोण आमकां संपूर्ण करता? जेसू, ताचें रगत. देखून ताचें रगत खावन घेवन आमी मागी जाय. आज मागया, भावार्थान मागया, रगत खावन घेवन मागया. मस्तू विशय आसात. एक विशय मात्र हांव सांगता, जेजूच्या रक्ताचो. विविध तरांनी आमी मागयेत, पूण एक विशय आनी हांव आज तुमचे मुखार दवरता. बावर्थ आमी दवरतना जेजूच्या रक्तार, त्या रक्तान आमी संपूर्ण जाता म्हणून पातयेवन कशें मागचें. हेब्रेवांचें पत्रावळ स्वर 9:14 वळ. एक चॅप्टर पाटी आमी वाचता. बरें करून आयका कितें देवाचें उतर सांगता. 9:14 हेब्रेवांचें पद स्वर 9:14 वळ. पळया, बोकड्यांचे पाडक्यांचें रगत, लासलेल्या पाडयेचो गोबर, बस्ट जाल्ल्यांचे शिमडायल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. आमकां बोकड्यांचें पाडक्यांचें गोबर आनी कांय गरज नास. जेजूचें रगत पुरो पातयेल्यार तें संपूर्ण करता म्हणून आस आमी जेजू मुखार आसा. बावार्थान मागल्यार ताचें रगत खावन घेवन तो करता. ही वील डू इट खंडीत. आनी कितें बरयलां, सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मोरनादी करण्यांतावन म्हणजे पातकांतावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. म्हळ्यार आमची अंतस्करणां तो नितळ करता. आमची मनां, काळजां, कूड सक्कड नितळ करूंक जेजूच्या रक्ताक जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कितलीं जाणां तुमी कुमसार जाल्या नंतर, नितळ जाल्या नंतर पातकां पुरा दिवन जेजूचें रगत खावन घेवन तुमचें मन, तुमचें काळीज, तुमची कूड, तुमचो आत्मो, तुमचे विश्वे, सेन्सस, इंद्रिया म्हणटा ते नितळ करूंक मागतात गी. जेजूचें रगत खावन घेवन मागचें आसात गी कोणी? कशें मागचें?
जेजूचें रगत जेजू कडेन अशें सांगिनाका जेजू तुजें रगत सरे ही डजंट डू दॅट पूण जेजू तुज्या रगताचेर हांव पाती येता तुवें संपून केलाय तें रगत हांव काण घेता आनी प्रत्येक तरान खंय आमकां मेळटा तें रगत एवकारिस्तान कुमगार कान गेल्या उपरांत मिसार देखून मीस जाल्यार कुमगार कान गेल्या उपरांत इल्लो वेळ मौनपणी जेजूचें रगत कान घेवन तुमी मागल्यार आमी सवयांत हांवन भायर येवयेत कोणाय की राग आसा थोड्यांनी जिंचे तो रागा कारण आनी एकलो म्हणून आनी एकलो न्ही तुजे भितर राग गेला तुका कळना तो भितर गेल्लो आमच्या मोतीन 3 लेवल्स आसात खंय कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस भितर गेल्यार तें भितर तावन मागीर तें नितळ करूंक एकल्याक मास जाता कोणाक ताच्या रगताक देखून इन्नर हिलींग डिलिव्हरन्स कालीं आज जेजूच्या रगतान तें जाता देखून आमी जेजूच्या रगताचेर पाती येवन ताणें अशें केलां संपून आमकां संपून तो करूंक आशेता तर आमी तशें मागल्यार जेजूचें रगत हाका आमी म्हणटा ब्लड प्रेयर हांव एक ल्हानशें मागणें शिकयतां तुमकां आज मात न्ही आनी केदाळाय तुमी करियेत मिसा गेल्या नंतर पयलो बरो जागो मागोवंक मिसार जेजूक कान घेवंक कुमगारान जेजू संपून तरान आसा की ना बॉडी ब्लड सोल डिविनिटी जेजूचे कूड रगत आत्मो देवपण संपून आनी तुमी कुमगार ते क्रिस्ताची कूड म्हणटना आमेन वय हांव पाती येता म्हण कान घेवन वचून तुमच्या जाग्यार वचून दिमी घालून बसोन मागणें केल्यार चिंतया तुमकां एक संवय आसा तुमकां खंयची पिडा आसा तुमीच मागयेत कशें तुमी कुमगार कान गेल्या उपरांत वचोन बसोन दिमी घाल दोळे धांपून जेजूक सांगचें एक विशय हांव कान घेता राग असो म्हाका राग येता तवळ तवळ घरा म्हज्या बायलेक पळयल्यार राग येता घोवाक पळयल्यार राग येता कोणायकी पळयल्यार राग येता ती रागाची संवय जाल्या तुका आतां ताचे धांवन भायर येयचें कशें जेजूक एकल्याक जाता पूण जेजूक तुवें सहकार दिल्यार ताका तुका बरें करूंक जाय पूण तुवें सहकार दिचें अशें आतां तूं कुमसार जाताय ताचे उपरांत वचोन आतां जेजूक न्ही कुमगारा उपरांत वचोन सांगचें जेजू तुका सोमी म्हणून स्विकार करता तुमचें थंय आसाय आय बिलीव पाती येता हांवें रागा निमती कोणाक दुखयलां ह्या रागा निमती हांवें कितें केलां जेजू कुमसारान वळखलां बक्षिलां पूण म्हजी दया कर जस्ट आस्क पार्डन जेजू कडेन सांग जेजू म्हजी काकुळट कर ताचे उपरांत जेजू तुजें रगत हांव ह्या घडये काण घेता म्हज्या मतीचेर काळजाचेर कुडीचेर आत्म्याचेर विश्व्यांचेर हांव मागता तें ह्या घडये मागोवन घेता त्या रगतान म्हजो राग पुसून काड इन फेथ भावार्थान मागा म्हजो राग पुसून काड आनी जेजू पुसून काडता पातये आनी ताचे उपरांत आनी एक विशय कुडसिया तुमी काकुळट मागोवन रगत कान घेवन भावार्थान ते विश्वांचेर एक आनी राग पुसून काड म्हणून ताचे उपरांत निमाणे जेजू आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान बोर नेक्स्ट आतां हें मागणें जावन भायर येतना म्हाका राग आयल्यार ताचेर जैत व्हरूंक पवित्र आत्मो कृपा दिता सकाळ तुमचो राग समान जाता आनी रागांत हांव भायर येवयेत मस्त जाणां म्हणटात फादर म्हाका जायना रागाचें तांतू तूं भायर येवंक जायना पूण तुवें मागलें आनी हें बरें मागणें मिसार कुमगार कान गेल्या उपरांत करये नेक्स्ट दुसरो जागो आराधनाक आयल्यार वा आराधनाक जेजूक भेट केल्यार आनी एक जागो तिसरो आनी एक आसा खंयचो तुजेंच मागणें खंय आसाय थंय तुवें करयेत सो फर्स्ट एवकरिस्त दुसरें तुजें आराधन तिसरें तुज्या मागण्यान देखून आज हांवें एक ल्हानसो विशय तुमकां शिकयलो आतां मागया आमकां इल्लो वेळ आसा त्या घडये आमी दोळे धांपया कोणाक दिमी घालूंक जाय दिमी घाला जस्ट बिलीव पातयेया आज कितेंच पाटी करनाकात जेजू आमकां बरें करूंक सोदता जेजू आमकां गूण करूंक सोदता ताका जाय आमी बरीं जायचय आमी हरी एक बांदपास सांगली भायर येयसय आज आमकां विविध तरांची बांदपास आसात पिडा आसा जायते जाणां पिडा आसा जावं बरो खंयसर पिडा आसा थंयसर तुमचे हात दवरा काळजाचेर हात दवरून एक घडी तुमचें समर्पण करा
कसली संवय तुका आसा, कसल्या संवयांनी तूं आसाय, द पॅटर्न्स रागाची वा पें आसा तुका बियाची वा तुका हेर संवयो आसात, कसल्याय वायटाची, कसलय योने मादक द्रव्यां हेर संगती इंटरनेट माध्यमाक तुंगली सलाय सांबरो संपूर्णाय सांबरो कितले बडी तुवें मागलाय तुका ताची जावन सुटका मेळोवना सांबरो आज जेसू तुका सुटका दिता ताच्या नांवान ताच्या रक्तान खंयसर तुका कितें पिडा आसा थंयसर तुजे हात दवर त्या पिडेशिरे जावन सुटका कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी जेसू दिता अशा बलिदानान ताणें सगळें केलां हाती आमी बावडतान मागया जेसू आमची पातकां आसा तर वळखुया जेसू म्हजी दया कर हांवें कितें केलां म्हज्या अस्कतकायेक लागून म्हजी पातकां तूं पळयनाय हांव वळखता जेसू म्हाका बक्षी दया कर आनी तुज्या रक्तान म्हाका आज तूं धुवन काड तुजें रगत हांव मागता म्हज्या तकले दावन पांय बऱ्याक मनाचेर म्हज्या काळजाचेर कुडीचेर आत्म्याचेर अंतस्करणाचेर आनी म्हज्या आत्म्याक सर म्हज्या विश्वांचेर इंद्रिया सेन्सस म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजी आपोडची सकत आनी हांवें परमळ काणग्योची सकत म्हजें नाक सक्कळ तुका दिता क्लेन्स मी आज म्हाका सुटका दी जेसू तुजें रगत सुमया म्हाका सुटका दिता तुजें रगत सुमया जेजूचें रगत मागया अमूल्य ते रगत सोम्या मुझेर सार पवित्र तुझे रगत सोम्या मुझेर शेणाय अमूल्य ते रगत सुमया म्हजेर सारयास सोम्या मुझेर सार पवित्र तुझे रगत सुमया म्हजेर शेणाय सोम्या मुझेर शेणाय तुजें रगत सुमया म्हाका जिवीत दिता तुजें रगत सुमया आत्म्यातल्यान बागायता तुजें रगत सुमया पाताक धुवन तें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता अमूल्य ते सुमया म्हजेर सारय सोम्या मुझेर सार पवित्र तुजें रगत पवित्र रगत सुमया म्हजेर शेणाय सोम्या मुझेर शेणाय अमोलीक तें रगत अमूल्य ते रगत आवडटान मागा जेसू तुमकां सोम्या सुटका मुझेर सार तरी एक बानबास बंदर जावन सुटका पवित्र तुझे रगत तरी एक वाईट जावन पिडेशिरे जावन सुटका सोम्या मुझेर शेणाय जेसू आमची दया कर जेसू तुजें रगत आमकां संपूर्ण करता आमी पातये दाव बिलीव तें रगत आज आमी मागोवन घेता तकले दान पांय पर्यंत आमच्या कुडीचेर आनी एका विश्व्यांचेर जंय जंय तुज्या रगताची आज गरज आसा सुमया रगत वळशें कर ह्या घडये बावडटान आमी मागतना आमचे दय आमच्या सगळ्या कुडीन मौनान काळजान आमच्या आत्म्यान अंतस्करणान आनी एक विश्व्यांनी आज आमकां पिडाशिडा आसा तर त्या जाग्यांनी सुमया ह्या घडये आमी बावडटान मागतना हरी एक पिडाशिडा आमच्या तकलेन कितें आसा उणें पळोवन अस्कत काय शिरांची अस्कत काय गोमट्यान कसले ट्युमर्स अल्सर्स आसात इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ डिसॉल्व एंड डिसअपियर हरी एक ट्युमर अल्सर्स आज आमकां खातीची पिडा आसा सोरायसिस वा एलर्जी आज आमकां शिरांनी अस्कत काय आसा आज शिरो ब्लॉक जाल्लो आसा सगळ्यो उक्त्यो जावं तुज्या नांवान तुज्या रक्तान सुमया आमकां
बरे कर आमचे विश्वे प्रत्येक तरान वायटल ऑर्गन्स लिव्हर किडनी आमचे काळीस आर्टरीज आमच्या पोटा भितर कसलय फायब्रॉइड सिस्ट आज डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्स आमकां काना वरवीं वहेर सगळ्या पंचायतरान तिपडा आशिल्ल्या आसा सुम्या आमी कितेंय केल्ले वरवीं सुम्या आमची दया कर आनी तुज्या नांवान आमकां सुटका दी तुज्या नांवान आमची भलायकी सुम्या परत फाटीं मेळो आमकां संपूर्ण तरान आमकां गूण कर हर एक विश्वे काम करी कर हर एक विश्वे संपूर्ण तरान भलायकी आमकां हर एक विश्व्यांक लाभो In the name of Jesus, I declare this healing, declare this deliverance today, declare this mighty blessing over you. हर एक तराने आम्ही बरी समया सुडका दे हर एक बनवास हर एक वाईटचे बनवास आमकां सोन वसो संपूर्ण तरान समया आम्ही बरी In the name of Jesus, may be blessed, healed and delivered. अमोलिक त्या रक्तान समया तेलाय मका अमोलिक त्या रक्तान तेलाय मका समया सोम्या मुजेर सारय पवित्र शरगत पवित्र तुझे रगत सोम्या मुजेर शेणा चलनी हातावे वैर बाणे आणि म्हणया अमोलिक ते रगत सुम्या मुजेर सारे सोम्या मुजेर सारय पवित्र शरगत पवित्र तुझे रगत सोम्या मुजेर शेणा तुम्ही हात बरा स्तुती कर मागा हालेलुया 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 एक मिळाशना हर एक बकवास जीसस ने I come against all burdens हर एक सोय हर एक मिळाशना हर एक वाईट हर एक त्यांचे संकट समस्या सगळ्या बंदिसा I bind every spirit of evil sickness send them bound to your feet तुझ्या कुर्साक बंदी झाले सा तुझे दान आमकां जोड दिल्ली ते सरोणची कृपा वळो भलायकी वळो शांती समाधान वळो हर एक विश्व आमचे संपूर्ण तरान भलायकी बरी सा कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी आमकां दिसल्या सर आमच्या गरजांनी तुझी कृपा वळो हे मागणी हांव करता आज तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन काळजाची रात दवरा कसली कृपा सुमयान दिल्या स्वीकार करा हेदळूच जायत्या जणांक हांगासर भलायकी मेळ्ळ्या संपूर्ण मेळ्ळ्या थोड्यांक संपूर्ण तरान न्हय तर आज सावन तूं मागतना सुमयाचेर तुज्या रक्ताचेर पातयोवन तुज्या विश्वांचेर तें रगत खान घेवन मागतना भलायकी मेळटली तूं घरा पाटी वेतना उपरांत एक हप्तो एक म्हयनो एक वर्स सुमी तुजें थंय काम करता बिलीव आनी तुजी कसलो गरजो आसा सगळ्यो बेटे दोळे दाम जेजू तुका पळयता जेजू तुजो पावट पळयता तूं सत मानल्यार ताची महिमा तुजे थंय प्रगट जाता ताच्या नांवान भलायकी आसा ताच्या रक्तान भलायकी आसा तुका संपूर्ण करता आमकां आमच्यो सगळ्यो गरजो भेटोवन ताच्या बेसांव घेवंक तयार करया हे त्या व्हडा सक्रामेंतान येद्या वोडा सक्रामेंता सास्तांना कोरोया पूर्विल्या
चित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय निराश करताय सासनाच्या सासना. ये तू धन्या ये तू सौम्या ये तू धन्या ये तू सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका. कांतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत आसलेल्यांक तुवें गूण केले. पयस कर म्हजी कांत बेजाराय पयस कर म्हजी कांत बेजाराय. दी तूं म्हाका सर्गीचीच साय. दी तूं म्हाका सर्गीचीच साय. काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. सौम्या मंदिर तुझे सोंच्या सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे. या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका तुझ्या वर्साच्या सौम्या दरबाराच्या. सौम्या मंदिर तुझे सोंच्या सुंदर ते उगम शांत तुझ्या मंदिरात जमल्या उका बंधूच्या अर्सूच्या तुका दरबाराच्या अर्सूच्या तुका दरबाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्ताते मोगाळ भवनो आनी बहिणो, आमी आज ह्या पुण्यतळार हजार जाल्यां सुम्याक तुवें एक वर आमी करसिलो आराधनांत, आनी आतां ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेवन आसा. हाच्या वाचपांनी सुमी आमकां बरो संदेश दिता. तो आमचे सवय आसा. आमचे थंय जी येता तो काम करता, आमकां बरी करता, सुडका सडवोन आमी ताची बरी जावंक आमकां फावो करता. भगवान जुसे वास ह्या भावार्थान जियेल्लो तो, आनी ताणें ताचे मुखान देव वावुरलो. मस्तू देवाच्या राजा खातीर ताणें काम केलें. ताचे मुखांतर ताचीच जेजूची वळख सुमेसांग दिली. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी कृपास मागया सुमयातान आमचे खातीर, जे कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या तांचो उडास करया. ह्या बलिदानांत आमकां मेळचो सुमी आमची मागणी, आनी आमकां तो आशिर्वादीत करूं. ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आमी समर्पण करता आसतना आमचीं पातकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरळ वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बेगीन सुद्दां संवकार मरे सगळ्या विरोधांत आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं, आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणेची येवन तुज्या परचेक देखी बरीच जिविता मुखान साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका रेगान दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायेलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें आनी तो बेएरशेबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इसाकाच्या देवाक बली अर्पिली. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. देव म्हणालो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचूंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हडयेक परसा करतलो. हांव तुजे सवे इजिप्ताक येतलो आनी जुजेन तुजे दोळे दांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो. जाकोब बेएरशेबातावन भायर सरलो. फरावेन धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायेलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली. कानान देशांत जमो केल्लीं सर्व जानवरां आनी सगळें धन दिरवें
ताणें आपल्या सवेन घेतलें. अशें जाकोब ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. आपल्या पुतांक आनी नातरांक, आपल्या धुवांक आनी नातरांक, आपले सगळे संततेक आपणा सवेन इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. जुजेन गोशनाक येवन तांकां मेळोवंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायेलान जुदाक मुखार धाडलो. तो गोशनाक येवन पावले. जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक गोशनाक गेलो. ताका देखतच ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. जाकोबान जुजेक म्हणलें, आतां हांवें मरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. नितिवंतांची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश, तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सुरेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव ताचो शास्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्ट आनवरांच्या वेळा ती घाबरची नात. दुकोळांच्या दिसांनी पर्यान खावंक जेवंक तांकां उणें आसचें ना. श्लोक. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेद्वां देशांत शास्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्यायनितीचें तें सुरेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सणसोना. श्लोक. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंतांची सोडवण सुरेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच ताचें भद्र स्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटायता. श्लोक. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. उद्गार. सता सोत मायिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पळया, हांव तुमकां वखदां मदें बोकरे कशें धाडटा. देखून सर्पां बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादे बळे जाया. मनशां लागीं चत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभाधीन करतले आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जरबाद मारतले. म्हजे बसो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक राबयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकीय तुमी साक्ष जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगा तुमच्या बापाचो प्रेरकत्मूच तुमचे विशीं उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक दर दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. एक शहरान तुमकां दग दितना अनेका शहराक पळून वचा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवच्या आदीं इस्रायलीची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. देवाचें उतर हे.
वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो, आमी देवातय संबंद आसा करची येता बावडतसो आनी आमी जाणाव आमचो देव बरेंच करता, वायट करिना, आमकां कश्टार घालिना, थोडे पडी कश्ट सोडूंक पुरो, पूण आमकां देव बरें करचो, आमच्या कश्टांतले परिस्थितींतले उबारचो. देव देखून आमचो संबंद आमी देवाचें आसा करचो म्हळ्यार आमकां सारकी वळख देवाची आसा जाय. त्या वेळा आमचे मागणे समान जाता, जिविती समान जाता आनी देव हर एक परिस्थितीन आमचे सवय आसो आमकां बरें करता, ताचें हांव जैत दिता. आयच्या पयल्या वचपान पळया, देवान तशेंच केलें. जुजेक ताच्या भावांनी विकलो, पूण देवाचो हात जुजेचेर आसलो. देखून तो इजिप्ताक पावलो, थंय बंदेन पडलो ओडणी, पूण देवान ताका वयर उबारलो. तो इजिप्ताचो राजकारभारी जालो, पूण ताका एक आशा आसा, भावांक पळयचंय, बापायक पळयचंय, पूण देव ताणें वचूंक जाय म्हणून ना. ताच्या बापायक आनी ताच्या भावांक तो खंय आसा थंय साडता. देखून किर्तन 30:7 म्हणटा, सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां फाल्यां जावं संतोश बरी जावं. तुज्या काळजाचे अत्रेक तो दिता. देखून आमी आमच्या भावार्थांत आमी एक करीचे, आमी जायते पडी हें तें पुरा मागता, आमी काले मागीचे, आमी देवाक सोदुचे. गो आफ्टर गॉड, देवाक सोद, देवाक जाणा जा, देव कशें काम करता, देव कशें वावुरता, आमच्या परिस्थितीन तो कसो आसा वा त्या परिस्थितीन ताका आमी हाडचें, हें गरज. आनी अशें जुजे थंय जालें. आज जाकोब, इस्रायल आनी जुजे दोगी मेळ्ळे आनी जाकोबा संतोश जालो. विश्वासी देव, तेंच देव आयच्या वांजेलान सांगता, आमी तसो पटलाव करतना कश्ट ना म्हणनी आसात, दगदोणी आसा, आनी आमचीच मनशां मकान थोडे पडी कश्ट येवंक पुरो. आमच्याच मनशा विशय मरिफात आयल्यार येवणी ताका कोणीय कारण जाता, पूण आमी सबार तरांनी अशें थोडे पडी आमी मनशा दृश्टेर पळयतना आमी चिंता आमचो मनीस तो हो दुस्मान, आमचो कोणी हेर मनशां दुस्मान न्हय, आमकां आसा एकलोच दुस्मान. कोण? कोण? सैतान मात. देव बरें करता, पूण ह्या बरेपणाक योजनाक आडपाय दिवचो आमकां देवातान पयस करचो एकलो. देखून आमच्या जिवितान मेळचे कस तें हे मनशा दृश्टेर आमी पळयल्यार जायना. देवाकी देवाच्या दृश्टेन पळयल्यार खंडीत जावन आमी समजता तें सगळें देव बऱ्याक पडाशें करता. आनी आयच्या वांजेलान जेजू बसयता, तुमी कितें करचें, कालें उलोवचें भियेनाकात, हांव आसा, पवित्र आत्मो तुमकां सांगतलो, तुमी मात्र तिरासनेन रावा केर पर्यंत, शेवट पर्यंत. आनी आमच्या सांतांक आमी पळोवया, सांत जुजे जावं, वाज जावं, आज आमी एकल्याचें स्मरण करता. आयच्या दिसा कोणाचें स्मरण? सांत बेनेडिक्ट, बेनेडिक्टायन कुरीस म्हूण आसा, आमी मागण्याक वापरता, डिलिव्हरन्स. आनी हो सांत बेनेडिक्ट याजाक न्हय, पूण ताच्या मेळात हांव कितले याजाक, कितले 24 पाप साहेब, 4000 की वयर सांत पवित्र सभेक मेळ्ळ्यार, आनी कितले बिस्प. आनी हो देवाचो मोक्कन एकवटांची येयल्लो, आनी त्या रोमांत खंय इटलींत खंय त्या पर्वतांनी सुबियाको आनी एक आसा मॉन्टे कासिनो म्हणटा थंयसर. पूण विशेष मनीस, विशेष देवाची कृपा ताचे थंय परजळटली. तसो एक देय हांव तुमच्या उडा आसा काडटा. ताणें म्हणचें आसलें, ओरा एत लबोरा. ओरा एत लबोरा म्हळ्यार कालें मागा आनी काम करा. मग्नेस कर नाल्यार जायना, मागा आनी काम करा. सो आमी देवाचो आदार मागोन मागीर ताच्या मुखार गेल्यार, पातयेवन काम केल्यार देव खंडीत आमचे थंय काम करता आनी आमचे मुखान हेरांतय
आमी देवा थंय हाडयेत मस्त जना सांजुसे बरी वाचा बरी सा बेनेडिक्टा बरी आनी देव आमकां आपयता मोगाळ भावा आनी भयणी अशें करूं फुडल्या दिसांनी हांव एका भावाक मेळ्ळो एकलो भाव एका इगर्जेक खंय पेसा गेल्ल्या वेळार तो भाव अशें मीस जाल्या उपरांत भायर आमी आसतना म्हाका येवन मेळ्ळो आनी म्हणालो फादर तुका एक दीस तूं आमच्या घरा आयलोय आनी तूं हें मागणें केलें येवन त्या दीस सावन आमच्या घरा ते पुरा काल येवचे आसा पळय दुश्ट कांय ना आनी आय बिलीव हांव पाती येता हसर ह्या सांतान थंय कितें आमी करपा पळयता तिस देव आमकां तुका म्हाका दिता पूण आमी पातये जाय सत्माने जाय मसपडी आमी सत्मानूंक पाणी करता बिलीव एक घडीभर सकड आमी आमचे दोळे धांपया आज सुमयान आमकां हांगासर हाडल्यान सुमी आमचे कडेन उलयता अशें उतर आमकां ताणें दिलें आमचो भावार्थ तो घड करता ह्या जुबलेवच्या वर्साय आमी आसा बरे वर्साची यात्रिका आमी जायसय बरे वर्साची एक पैन आमी करीसय भायर मातसो पैन आमी करता पुण्यक्षेत्रा ताका हाका पूण आमच्या भावार्थांत एक पैन आमी करीसय भावार्थाचें एक बरें पैन सुम्याचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून जियोवचें ताच्या संबंदांत आसचें मागचें आनी त्या बराबर आमी काम करचें वाव उरचें आमचे थंय तो देव काम करता आनी आमच्या मुखांत हेरां थंय आज भगवोन जुजेवासा मुखांत ही कृपा आमचे खातीर मागया सान बेनेडिक्ट ताचो उडास आमी करता तशें मजतीन आमचे खातीर जे कोणा खातीर आमी आस मागता सुमी आमकां कृपा दिवं म्हणून ताच्या कृपेन सदांच जियो अखेर पर्यंत फावो करूं म्हणून तोच सुमी ह्या बलिदानांत विशेष कृपे देण्यानी आमकां बरोवं आमची हरी एक मागणी ते सवाय आशिर्वादीत करूं हे मागणी हांव करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन पानांको 132 आणि 132 तुमचे बलिदान सर पदविदाद वापाक मानतात असले सामून मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या ऐक्या पवित्र विचारदवा सर्वेस्पर मानून घे सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजू सेवा सान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वाले हेस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो
आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवदरा आणि सासनाच्या देवा सर काळी आणि सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजा पासोत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थच्या आनी मागणेच्या उसवडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात सोडून कलतेपणाच्या आनी दुबलिकेच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा क्रिस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर्म मागता हांव सावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीचे वांजतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोनो आनी सोनूची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगत सेवा दिल्या आमकां समेस्त सांग
पवित्र आत्म्या और एकटाई कर म्हणून आम्ही नम्रतेने मागता. सर्वेस्परा अख्खे म्हणजे साधलेल्या तुझ्या पैसवेचा उडास कर. लिओ आमच्या वगन बापा, पिठाफळ आमच्या गोडी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळो पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती, बागेवन जुजे तिजो पती, बागेवंत धर्मदूत, बागेवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समय आमचे समय आसा सदांच बरें सो करता. ताचे सवय आमी जियोन आमी बरें करच्याक मागणें आनी ताच्या रासा खातीर वावर करच्याक त्या सुमयाची कृपा मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकये, तुजी कुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्याक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावरताचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबायनो पळया तुमी जेजू क्रिस्त जाणें बरेंच केलां आमकांय बरें करूंक कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 176. सोमिया तुका
सोमिया तुका देखता तुझ्या येण्याचा दोसादा सोमिया मुझ्या तुये काळजा मुझ्या जिये सांगा तुझो आशेता विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राख धन्या विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राख धन्या सुखान दुखान पिडेन भलायके एक मात्र आधार तू येस सोम्या सोम्या तुका देखता तुझ्या येण्याक राखून रावता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो आशेता सांगा तुझो दैवी काणबो मोगा एक वोट सर्गी आनंद सांगा तुझो दैवी काणबो मोगा एक वोट सर्गी आनंद पोषणान तुझ्या प्रादोषी जाता महिमे बोरी तू ये ख्रिस्ता सोम्या तुका देखता तुझ्या येण्याचा दोसादा सोम्या मुझ्या तुये काळजा मुझ्या जिये सांगा तुझो आशेता प्रार्थूया देवा आमच्या सगळींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुझ्या पुण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोस केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सगळींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळी शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पॉट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं संभ्रमिक आशिर्वादाक आमची तकली बगाव्या सर पदवीदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू दैवीक शब्दाच्या उसवडा वरवीं तुमकां आवडटान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून
बापाचे कुशे परमने सलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो. उसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुखेशनो ह्या पवित्र तळार सांज जेवाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडोंक आयिल्ल्या तुमकां सर्व भक्तिकांक तशेंच गोंयांत येयल्लो पाद्र्या बी आसा आनीक 90 पाद्र्या कुमसाराक आयिल्लो आसा. तुमकां सर्वांक बरो येवकार बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आमी मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर तुमचे इरादे सुफळ जावं दीत म्हणून आशेत हांव आनी मागता हांव. मुखेशनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें माननीक बाब अनिल फेर्नांडीस SVD मेळाचे याजक आमच्या दैवीक उलो रेतीर मंदीर मुल्की थंयसर तांचे मिसांव रेतीरे मुखांत्र करनंत आसात आनी तांकांय बाब विकासान फोन करून विचारता आसतना तयार आसा म्हणल्यार चिंतपान हांगासर ते पावल्यात आनी ह्या वेळार केदाळाय आमकां 250-300 भितर लोक आसचो पूण आज 450 लागीं दिसता. म्हणल्यार पाद्र्या बेता म्हणली ती खबर तुमकां पावल्या. बरेपण इशिनतान आमकां मुल्की वचूंक कश्ट पूण मुल्कीतान पाद्र्या बेता आसतना इशीन आशिल्ल्यांक आमकां येवंक सलीस म्हणल्यार चिंताप घेवन तुमी आयल्यात. म्हाकाच भावार्थ उणें आसलो कितल्या जाणांक रांदचें 300 जाणांक रांदया 50 चड करा कित्याक रांदतल्यांक कुडसून पूण हांगा पळयतना 100 जाणां चड जाल्यान देखून लोक खबर दिवन धाडली. तशें हांगासर पाद्र्या भाशेन भक्तीपण आमी वांटो घेतला आनी ह्या भक्तीपणांत आराधनांत प्रत्येक तरान सोमयाक अनुभव करूंक आमकां तांणी फावो केला. आयच्या ह्या पवित्र आराधना मुखांत्र तशें मीस देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणांक तांणी आदार दिला. बापानो तुमकां बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आनी जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमी थंयसर चलोवन व्हरचें मिसांव तुमचें आनिकी सुफळ जावं दी. चड आनी चड लोक भक्तीपणान मुखार सरोन दी म्हणल्यार आमची आशा आनी मागणें. हांव आयिल्ल्या सुरवेर फेस्ताच्या संदर्भार ब्रेस्ताराचे पिरेस्तां खातीर मागोवंक आपयल्लें 4 वर्सां आदीं 3 वर्सां आदीं. तशें पाद्र्या भांगासर पावल्लो पूण पाद्र्या बाचें वळख म्हाका पयलें थावन आसा आनी अशें तांणी येता आसतना आयिल्ल्या लोकांक बरेपण जायचें म्हणलें म्हजी आशा. आनी आज खंडी जावन घरा वता आसतना पाद्र्या बान सांगलां आज फाल्यां हप्तो म्हयनो या थोडे म्हयने पूण आमी तें बरेपण जोडतले पूण आमचो सांगात आमी सोमयांच्या राखतांत दवरल्यार मात्र देखून हें चिंताप आमचें तें आसूं दी. आज हांगासर कुमसाराक सांगातपण आनी कुमो केल्ले फरांगी पेट कोवेंताचे याजक मानेदीक बाप दिलराज आमचो मालगडो पाद्र्याम तशें तांच्या सांगात आयिल्लो फादर हेनरी डिसोजा 90 पाद्र्याब फरांगी पेट कोवेंताक थंयसराच्या सेमिनेरिस्तांक तरबेती दिवच्याक तांचो नॉवीस मास्टर जावन थंय आसात. तुमकांय पाद्र्याबानो देव बरें करूं. सांगाताच बाप क्लिफर्ड गोंयांत हांव आयला पाद्र्याबाडे विचारलें गोंयांत खंय फादर महाराष्ट्रा आनी गोंयांच्या गडीर म्हणालो. आमी खाली गोंया म्हण आयकलां महाराष्ट्रा आयकलां गड गोत्तू ना पूण थंय थावन पाद्र्या भांगासर पावला. पाद्र्याबानो तुमकांय बरो येवकार आमी मागता आसतना पयले फावटी आयिल्ल्या पाद्र्याबांक एक वाद दिवची आमची संप्रदाय देखून आमी दोगी पाद्र्या मेळून तुमकां ती वाद दिता आसतना तुमी ती घेवची बाप हेनरी तशें फादर क्लिफर्ड.
नोवीस मास्टर म्हणटा आसतना आमच्या थोड्या तरणाट्यांनी तांकां मेळयेत फादर अनिल आखी मेळयेत SVD मेळाक कित्याक पाद्र्याप जावच्याक खंयसरी वशेत ह्या आनीकी मोन आसा जाल्यार हांव इल्लो दनपार परताल्लो बाप विकासाक मेळयेत DSAचो तरणाटो पाद्र्याप परत वर्द जावन आयिल्लो देखून 3 मेळाचे ते एक पाद्र्याप आसात कोणायकी तुमी मेळन तांचे कडेन कांय बूक करन देवाचे आपोणे आसा गी म्हणून सोदून काड मुखार गेल्यार कांय देव तुमच्याय कुटुंबांक बेसांव दितलो कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या माने सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो तरणाटो मानेस लायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं सांज जेवात बापा मुखांत्र तुमच्या मिसावांचेर तुमच्या वावराचेर आमी आशिर्वादा मागता मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत आंतोन आर्काण वाड्याकारांक मुडीप फिरगजेचें तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवात बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा मोगाच्या हांगा सर तिणी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सरितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचा पोसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुनशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांजुजे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी हांगासर आमी येता आसतना हें बिल्डींग जावन 25 वर्सां हें वर्स जुबलेवाचें थंयसर घाल्लो लोगो आनी कितें दवरला म्हळ्यार डिसेंबर वरेक हें हांगासर हो संभ्रम आसा आमच्या जुबलेवाक कार्दिनल बाप येवंक आसले आमकां कळीत आसा पाप साहेबाच्या मरणावर येवंक जावना पूण ह्या वर्सा आमचो जुबलेव संपोवच्या वक्ता जुबलेवाचें वर्स डिसेंबराच्या 5 तारखेर ताका हांवें आपोवणें दिला आनी कार्दिनल बाप फिलीप नेरी गोंयांत हांव येता म्हणून तांणी येदोळच कळयला तांच्या प्रोग्रामान बरयला पूण बरयतना एक सांगला कांय जायना जाल्यार देखून हांवें सांगलें जुजेवाज कांय जावंक सोडिना कित्याक आमचो जुबलेव तुमच्यात हांव जायचे म्हणून आसलो पूण तें परत ह्या वर्साच्या म्हळ्यार ह्या वर्सा आमचें फेस्त 5, 6 आनी 7 तारखेर येता डिसेंबराची तशें 5 तारीख शुक्रारा दिसा तांकां हांवें आपोवणें दिलां आनी अशें 25 वर्सांत हांव ह्या इगर्जेचें वयलें काम चड करूं नातलें देखून इल्लेशें काम करचें बरें मनाच्या मनशा मुखांत्र आनी इसारची संवय म्हाका ना कित्याक खंयसरी हांव दुबळ्यांक घर बांदच्याक ह्या कडेक पिडेस्ताक ह्या इस्कॉलाक वेच्या कुमक करच्याक हांव तुमच्या कडेन जाल्यार भीक मागता पूण बांदपा खातीर हांव केदाळां करिना पूण कितें करूंक आसा तें ताचे इतल्या जावन वेता तुमी पळयलें पाक्या वयर पट्ट्यो मारल्यात तेणें हांगा दिसना बायल्यान आमचो एकलो पळयता पळय हांगा दिसना बायल्यान कित्याक वयर शिटी घालचें म्हणून केला हें पोवचें बालद्यो 2 तकली आनी हांगा मिसाक तयार करची पुसून थकतात देखून एक पटी तें अखेर जावन दी कित्याक म्हाका आनी 1.5 वर्सां हांगासर आयिल्ल्या पाद्रेबान उदक पुसचें नाका देखून एक काम तें तितलें करनंत आसा तें सगळें जुजेवाज बापाच्या आदारान तें जाता देखून येदोळ कुमक केल्ल्या कुमक करच्या कुमक दिवच्या बरें मन दाखोवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप तांकां आशिर्वादांनी भरता आनी तांकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा कळवणी आसा भलायकेंत कांय इल्लेशें चड उणें जाली जाल्यार तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डाक्टर आसात ताचो फायदो आमी जोडचो थंयसर हॉलांत ते आसतात मोगाच्या न्हू सबार आनी हांगासर बरोवचें आसा बरी सैरीक मेळोवंक म्हज्या धुवेक बरो न्हवरो मेळोवन दी म्हज्या पुताक बरें चेडूं मेळोवन दी आनी मस्तपटी आमी मागोन चलवता हांवें चिंतल्लें चेडूं दुसऱ्या वटू काजार जावन वता हांवें आशिल्लो चेडो परगांवांत उरता देखून आतां सैरीक मेळा म्हणून ताणें केला सैरिकेच्या सोदनेराच्या सर युवक युवतींक एक बरी खबर मंगळूर DSC कुटुंबांजिनिय केंद्र ह्याच म्हयन्याच्या 20 तारखेर सांत जुजय इंजिनियरींग कॉलेजींत मीट अँड ग्रीट म्हणलें कार्यक्रम मांडून हाडटा काजार जावंक उर्बेवच्यांनी जुलय 16 तारखे भितर QR कोड स्कॅन करून ताणें नोंदणी करूंक आसा एक आमच्या इगर्जे मुडीपून घाला आनी एक आमच्या हांगासर स्टॉलांत हांगा मिसां घेवच्या कडेन थंयसर दवरला आनी नंतर तुमी थंयसर फोन करून तुमचें कुटुंबांजिनिय केंद्राक फोन करून तुमचें नांव घालयेत हांव चिंता रिजिस्टर करिनातल्यार तें भितर वचून दिवचें ना ती म्हणून कोणी पोवली वेतीत जाल्यार न्ही काजार जावन वकाल नाका दुसरी एक सुत्ता म्हणून वेचो आसल्यार समस्या जाता
देखून थंयसर रेजिस्टर करून सांगला 16 तारखे भितर रेजिस्टर करी जाय देखून ते करा. थोड्या फाटी थोड्यांनी सांगचें आसा. म्हज्या बायले कॉन्वेंटाक वच म्हणचे फादर ताका भुरगीं आसात ते वचना देखून म्हाकाय कांय करूंक जायना. म्हळ्यार आपणांचें सांगना तो बायले कॉन्वेंटाक वचून सांगतात. म्हळ्यार त्या त्या रितीचें चिंताप आजकाल आसा. जिवीत कश्टांचें पाद्र्याबांनी सांगलें 55 आमच्या जिवितांत आसा पूण देवाचेर बरोवसून मुखार गेल्यार सगळें साध्य जाता. देखून कोणी तुमच्या आसपासांत आसा जाल्यार सांगा क्रिस्तांवांचे भाव भयणी नांतर थंय रायचूर गुलबर्गा आनी खंय परत हांव चेडूं हाडटात आनी हांगासर थोड्या फाटी कश्ट जातात पूण थंयसर कितें गे बरो अवकाश आसा. प्रयत्न करया आनी म्हज्या पुताक सैरीक जावना म्हणून बेजार पावनाकात. हांगात मागल्यार पावना जुजेवाजी थोड्या फाटी वाट दाखयता आनी थंयसर वचून इंजिनियरींग कॉलेज वम्मांजूर आनी खंय दुसरे वचनाकात. वम्मांजुरांत आसची आमची इंजिनियरींग कॉलेज मस्त इंजिनियरींग कॉलेजी आसात. देखून पाद्र्याबान इंजिनियरींग कॉलेजी सांगला म्हणून हांगा कोडयाळ गेल्यार सैरीक मेळची ना. देखून थंयसर उडासान 16 तारखे भितर रेजिस्टर करूंक आसा तुमचें नांव. हर एका शुक्रारा मोगचना 10 वरार तेर्स 10:30 वरार कुमसाना आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुनशेद उक्ते आसता. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. आमची सिस्टरां पळोवन आसात. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार थंयसर दफ्तरांत तुमी दिवी येता. मोगाचनो हांगासर आयिल्ल्या मनशांनी जायते फाटी बरें मन दाखोवचें आसा आनी बरें मन दाखयल्ल्यांक आमी एक मान करन आयच्या प्रधान याजकांत हांव मानाची वात तांकां दिवंक आमी खुशी व्हरता. देखून तुमचें नांव उलो करता आसतना दयाक नासल्यांनी उठोवन येवचें. बेजार पावनाकात. हांवें कशें उठचें. हांवें दिवची काणीक ल्हान जावं दी व्हड जावं दी दिवचें तें बरें मन पळया ताका शाबासकी. देखून तुमचें नांव उलो करतना जेवणा खातीर कुमो केल्ले जावन आसात. विन्संट फेर्नांडीस कुलशेकर 5100 रुपये. स्टेलियोस आनी रिस्टो पिंटो बजपे 5000 रुपये. जोझफ डिसोजा सास्तान 5000 रुपये. रिवा पिंटो राणीपुरा 2000 रुपये. नावनाका एलियार पदव 500 रुपये. मल्लिका मंतेरो कुर्नाड 1000 रुपये. विल्फ्रेड लोबो मोकर्नाड 2000 रुपये. तशें हांगासर जावच्या वावराक कुमो केल्ली आसात. नावनाका मोकर्नाड 9000 रुपये. अरुण असुंता डिसोजा बेल्लूर 5000 रुपये. झेवियर दुल्सिन सिक्वेरा कुलशेकर 5000 रुपये. ज्युलियट क्वेल्लो वरकाडी 15000 रुपये. जे तुमी हांगासर दिला जुजेवाज बाप तुमच्या बऱ्या मनाक आशिर्वाद दिवन दी आनी तुमकां सर बरें फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा जावन आसा. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. आनी हांगा तर नवें जावन फाटी वता आसतना तितके पांये तळा पळोवन वसा. निसरता म्हणल्या जाग्यार निसरणांतल्या बरी थोड्यो वस्तू घाल्यात. थोड्या जाग्यांनी कांय थंय वयर पळोवन पांय निसरणांतल्या बरें तितकें जागृत करा. आनी कोणाचें सत्री आसत जाल्यार तुमचीच सत्री की म्हूण पळया उखलूच्या पयलें आनी ताच्या उपरांत व्हरून वसा. दया करून नवेनांक आमकां तयार जावया. एक घडी भर बसया. सांजुजेवाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां आनी तेसावां ताच्या ह्या रॅलिके समोर ताका आमी आतां भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी अशें आमी मागता. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. 4 जाणां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. शिकोवंक बरी मोत लाभयिल्ल्याक, दोगांक घरांत समाधान फावो केल्ल्याक, बोरांत उदक फावो केल्ल्याक, बरें आनी जगतें काम फावो केल्ल्याक, बरी भलायकी लाभयिल्ल्याक, परिक्षेंत बरें फलितांश मेळिल्ल्याक इतलीं जाणां अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या इराद्यां पासत मागतात. 11 जाणां शिकोवंक, वाचोवंक, बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, तेगा परिक्षेक बरी तयाराय करन बरें फलितांश जोडूंक, एकलो याजक जावच्याक, बऱ्या मनान इस्कोलाक वेचाक,
भुरग्यांचे इस्कोलाचे फीस बांदूंक साध्य जावच्याक 7 जाणां बेगीनच विजा मेळच्याक वेळार PhD संपोवच्याक स्पर्धात्मक परीक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक DHA परीक्षेंत उत्तीर्ण जावच्याक परगांवाक वेचाक 8 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक 27 जाणां बरें काम मेळच्याक 6 जण इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळच्याक 6 जाणां उद्यमांत बरेंपण मेळच्याक उद्यम बऱ्यान चलच्याक वावरड्याचें सांगातपण मेळच्याक 3 जाणां बरी मोत आनी जणवाय लाभच्याक 2 जाणां आशिल्ले कॉलेजींत सीट मेळच्याक काम गव्हर्मेंट काम जावच्याक परगांवी भास शिकच्याक पासपोर्ट रिन्यू जावच्याक 26 जाणां आपल्या आवय बापायंक भुरग्यांक मालगड्यांक मोगाच्यांक हर एकल्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत मागतात 4 जाणां पिडेस्तांची पिडा गूण जावच्याक खरोज गूण जावच्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक 2 मासीक स्त्राव संबंदीत समस्ये सारके जावच्याक TB गूण जावच्याक उसमोडाची पिडा गूण जावच्याक 2 डायलिसीस बऱ्यान जावच्याक 3 एलर्जी गूण जावच्याक आंगार पडुल्लीं खतां शिबां नितळ जावच्याक 7 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक पोटाची दूख गूण जावच्याक 2 खानाची पिडा गूण जावन आयकोवची सकत फाटीं जोडच्याक 6 जाणां पांयांक बळ मेळच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्याक पांयांची चिकित्सा घेवन भलायकी जोडून घरा फाटीं परतोवच्याक हात दूख गूण जावच्याक 2 दोळ्यांची पिडा खरोज गूण जावंक गोमटी दूख गूण जावंक पेंगटाची दूख गूण जावंक 9 जाणां साकरीची पिडा गूण जावंक 2 जाण केस जडचे रावच्याक मोठाय उणी जावंक तकली पडापड गूण जावंक कोंकली आनी शेळ गूण जावच्याक 2 थायरॉयड पिडेतावन गूण जावच्याक बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक 3 किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 2 बावळो दूख गूण जावच्याक 7 जाणांक BP गूण जावच्याक गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक 3 राग आनी हट उणें जावच्याक 2 आमाल पियोवणें सोडूंक वायट सक्तेतावन आलाग रावच्याक 4 जाणांक अंतरीक भलायकी मेळच्याक 2 कुटुंबांत सर्व सान्यांक मारेकार पिडेंतले राखच्याक सोर्न वेल्लें भांगार दुडू रेकॉर्ड फाटीं मेळच्याक भलायके संबंदीत रिपोर्ट बरो येवच्याक दुसरें काजर जायनाशें आसच्याक 2 बरें लग्न जिवीत फावो जावच्याक राग सांडून बऱ्यान जियोवच्याक 2 घरचें काम बऱ्यान जावच्याक केल्ल्या वावराचो सांबाळ मेळच्याक बँकांत आडव दवरलें भांगार सोडोवच्याक घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक कामांत तृप्ती मेळच्याक 4 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक आशिल्ल्या चलये लागीं लग्न जावंक वडिलांनी परवणगी दिवच्याक 3 जाणां नवें घर बांदूंक साध्य जावच्याक 12 जाण रीण फारीक जावचे पासत मागतात 3 मोतीक समाधान मेळच्याक 7 जाणां कुटुंबांत शेजारांत समाजेंत शांत समाधान रास करचे पासत मागतात भाड्याच्या घरा रावूंक जण येवच्याक कृशी बरी जावच्याक कोर्तीच्या केसीतावन मुक्ती मेळच्याक भुरग्यांनी आवय बापायक मानान लेखच्याक जेवणा खाणाची विपरीत आशा उणी जावच्याक मोबायल TV आनी हेर माध्यमां आनी हेर बांदपासतावन सुडका जोडच्याक 4 जाणां बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक बरें भाडें जावच्याक नोवेनाक येवंक आडोवच्या अडकळीतावन मुक्ती मेळच्याक बरो जागो मेळच्याक जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक बऱ्यान जागो वांटो करून घेवच्याक पळणाऱ्यांक शाबीत पळण लाभच्याक जाग्याची RTC जावच्याक सर्व समस्या तावन सुडका मेळच्याक ह्या सर्व गरजां पासत मागच्याक आमी तिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया आनी एक आमच्या बापा एक नामान मरे आनी एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र जुजेवाज बापाच्या मजतीन सर्गी बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझी रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फॉट तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रत्म्या जशा आदी तसत आणि सदां सर्वता आमेन. आमकां दिंबी घालूंक तांची आमी दिंबी घालया कित्याक ह्या थळाची विशेशता जुजे वाजबापान दिंबयेर पडोवन मागिल्लें देवान ताच्या जिवितांत आश्चर्य केलें. म्हजी कली दूख आसा कितें आसा ताका ताच्या मुखांत्र देवाक भेटोवन दिवया. आमचें कितें मागोवंक आसा ताच्या मुखांत्र देवा थंय आमी आमची काळजां मनां उबारया आनी भक्तीपणान ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. बेगीन जुजे वाजाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकुळट आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकुळट आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा काकुळट आमची कर देव पुता संवसाराच्या तारोका काकुळट आमची कर देवाच्या पवित्र आत्म्या काकुळट आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळट आमची कर गोंयच्या बेनेबलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर मुरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकारेच्या रुपार श्रीलंका कोसून नासोन वेच्या कातोलिक बाबडत जिव केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मुरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सुचल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासून देवा लागे विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शिडयांक एका गवळ्या काल हिनान धाडूंक वावुरल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकुळट आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणे मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या कोपान समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांगडा तूं सुसडी जालोय. अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगलेले सशी तूं दावलोय. तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रेमेंत दिवन देवसश हाडले. हे मिसांव करतना तुका प्रसन्न जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भोंवडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाळ शिकयलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय. आज सर्गराजान देवा संगीत तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर. प्रत्येक जाण ह्या दिसांनी आवरा वरवीं कितलोसो लोक कश्टालो
कितलोसो लोक मरण पावलो, कितलोसो लोक एकसुरो जालो. आनी सांगात आज हार्ट अटॅका वरवीं कितलींशीं कुटुंबांनी मरणां जावनूच आसात. देवान ह्या सर विघ्नांतावन आमकां राखून व्हरच्या खातीर आमी मागया. फाल्यांच्या दिसा एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन जावंक आसा म्हणून कळयलां. किडनी, हार्ट, लिवर, तकलेचें, मेंदवाचें जायत्या संगतींत जायते कश्ट जातात. देव ह्या समेस्तांक जजवाज बापा मुखांत्र बऱ्या भलायकेचे देणे फावो करून दी आनी आमकांय मागोवंक आसचें एक घडी बरें आमी ताच्या जजवाज बापा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. सांगात आमी म्हणया. सांज जेवाज देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयसो सोंग आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भवार्था काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमाईच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससनाक जियोवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सुम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्गनी संसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विवितराच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजू जेवासान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं जपां करून तेच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्रवेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारी नातिल्ल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजू जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजू जेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडा जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्रत्म्याचें बोळ मेळो. आमेन. सांजू जेवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हणली सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसायलेल्या घरान भगवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो. आमेन. Sanzu Sevas Baba
समीनाता ओंकार पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां सांसेवास बाप्पा आम्हा पासत विनंती कर भगीवन कुस्ताचे कृपेन येवरम आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.